विशेष शुभ वर्तमान. जेजून आपले दोळे स्वर्गाक लावन म्हणले, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरवीं एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवेन सांबाळ. तांचे संगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांच्यो तुजे नांवेन हांव सांबाळ करतलो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जांचें निसणटण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोरशी येता आनी म्हजो संतोश तांकां सुपुर्णायेन मेळचे पासत अजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव सांगिना, पूण नश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता विशीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. देवाचें उतर हें.